पावस पडलेलो व्हडलो तेन्ना वीज पडलेले तेन्ना हांगासर केबाय वाडो हांगासर 2 नंबर वाडाक भरपूर लुकसाण जाल्ली आहा आनी त्या वीज पडोवन एक 3 घरांक खूब लुकसाण जाल्ली आहा आनी ती 3 घरांचे एका घराची लायट सगळी गेल्ली आहा आनी तेज्या पप्पाक आनी आईक खूब कितें हें जाल्ले शॉक येयल्लो तेन्ना ती पडली तेन्ना तेंच्यांनी तेका डॉक्टर आमकां मागीर सांगलें तेंच्यांनी आमी मिटींग घेवन आयज हांगासर येयल्ले आहा तेन्ना आमी जी कितें पंचायतीन तांकां मदत दिवपाक जातली तितली करतली आनी आमी जे कितें सीएम रिलीफ फंडासून तांकां जी मदत मेळटली ती आमी तांकां करून दितली। जी आतां आमची मिटींग जावन आमी हांगा पाहणी करपाक येयल्ली आसा तेन्ना तेंची अशीच एक लाखभर तरी लुकसाणी जाल्ली आसा तेन्ना आमी आमच्या पंचायतीनसून एक आमचे कडेन जाता अशी आर्थीक मदत करतली आनी सीएम रिलीफ फंडानसूनय तांकां आर्थीक मदत करतली। आमच्या घरा लागीं हांगा वीज पडली पणसाचें झाड आनी ते सागवानाचे थंय पडोवन मागीर ते शॉक वेव भितर येयलो घरा आनी भितर सगळें वायरींग बी जळ्ळें मागीर मिटर उडावले मिक्सर आहले ते उडावले घराक मातशें डॅमेज जाले फाटी मातशें कळे आहले न्हू सिमेंटाचे ते कुडके गेले आनी थोडे शेजाऱ्यांचे मातशें लायट बी फुटले पण आमचे सगळे वायरिंगूच उडावले मेन वायर उडावली आनी मिटर उडावले आनी भितर थोडी पावली दिसता वीज आनी ते कपडे बी सारके जळोंक गेले।